ऑनरेबल मिनिस्टर मोविन बाब कारण ते आमकां आमच्या पंचायत जावं ऑल अदर डिपार्टमेंट्स इज व्हेरी कोऑपरेटिव्ह एंड सो वेन ही कॉल्ड मी हियर इन हिज कॉन्स्टिट्युएंसी एज रिगार्ड्स टू पुअर सप्लाय ऑफ वॉटर इट वॉज माय ड्युटी आफ्टर गेटिंग दिस डिपार्टमेंट आय ट्रायड म्हणजे ज्या ज्या जाग्याचेर वॉटर सप्लाय कमी आसा थंय वचपाचो प्रयत्न केल्लो आसा सो at the same time he called all his elected representatives like Jilla Panchayat, Sarpanch and other councillors and also some of these people from the distant areas where they have a poor supply. They सगळे आयल्यानंतर we have discussed all these issues with our SE, EE, AE, JE, water supply department सगळे इंजिनियरांक घेऊन आणि मोविन बाब आमचे हॉनरेबल मिनिस्टर हांचे सांगातान आम्ही सगळे प्रॉब्लेम्स आसा ते आयडेंटिफाय केल्ले आसा अँड वॉट इज द सोल्युशन दॅट वॉट निड्स टू बी डन खुबशे आमचे टेंडर जावपाचे आसा ते टेंडर जातकच आमची वॉटर सप्लाय नॉर्मलायज जातली बट एज ऑफ टुडे वेर एवर देर इज अ स्कारसिटी सामके एक्यूट शॉर्टेज आसा ती पयली एटेन्शन आमी करतले ज्या जाग्याचेर GLR फेल जाल्ले आसा किंवा ओवरहेड टँक्स फेल जाल्ले आसात किंवा बुस्टर जाय पडटा सो इमिडिएट सोल्युशन वी आर लुकिंग एट इन 3 phases लायक इमिडिएट आमकां कितें जाय पडटा मागीर रोखडेच लॉंग टर्म प्लॅन्स एंड आमकां बाकीचे फॉर अनदर 5 years वॉट वी नीड सो वी हॅव जस्ट जज द रिक्वायरमेंट फ्रॉम एवरी पंचायत एवरी कॉर्नर आनी तातूंतल्यान आमी again we will have such kind of meeting after another 3 months ज्या वेळाचेर आमी जी आतां कामां दिल्ली आसात तांकां करपाक just to take a review where whatever we have decided and discussed here whether it has been done आणि परत एक फावटी रिव्यू घेतले सगळे पंचायतीचे आनी खंय आसा ते so all of them were very cooperative and I have directed all my engineers and the department people whatever we discuss here it has to be put in action आणि आमकां वी होप अँड प्रे दॅट अनदर आमकां खूब मोठ्या प्रमाणान साळावलेच्या धरणाचो 100 MLD आमकां परत एक फावटी सप्लाय जातलो आनी तो मेजॉरिटी आमकां मार्मुगांव तालुक्यान भितर वता मार्मुगांव इज सच अ तालुका and particularly Daboli means in such a area wherein people are trying to move and locate themselves here because of the amenities that they have, infrastructure and the quality of life. आणि तातूंत भितर चड आनीक चड हातूंत भितर डॉमेस्टीक कनेक्शन्स वतली त्या खातीर वी आर प्रिपेरींग फॉर दॅट आमकां फुडाराक जें कितें उदक लागतलें ताचो इस्टिमेट आनी ताचें कॅल्कुलेशन करून वी आर ट्रायंग टू मेक आवर इन्फ्रास्ट्रक्चर रेडी फॉर दॅट. Very thankful to Water Department Minister मित्र बाब सुभाष फळदेसाय तो येतकच आमकां खूबच रिलीफ मेळ्ळा सांगला तशें सम इन द इमिडिएट टू बी डन म्हणजे इमिडिएटली टू बी डन शॉर्ट टर्म मिडियम टर्म आनी लॉंग टर्म इनफॅक्ट ऑल आवर एस्टिमेट्स अरावंड 12 ऑफ देम ही इज ओकेड द एस्टिमेट आनी तें जाल्यार आमकां बरें उदीक सगळे कडेन पावतलें. शॉर्ट टर्म म्हणल्यार एक जाग्यार पयलीं बुस्टर आसतालो ते बोगमालो सारकेंच उदक येयना तेणें ऑर्डर दिला की 8 दिसां भितर तो बसोवपा जाय सो दीस इज कॉल्स फॉर म्हणजे सरकार तुमचे दारी आमी म्हणटात ते भाशेन तो आमचे दारी आयला आनी हे भाशेन प्रॉब्लेम आमचे उदकाचे सॉल्व जातले आनी 100 MLD बाय एप्रील जे एडिशनल वॉटर येतले एडिशनल उदीक येतलें तें आख्खे मुर्मुगांव तालुक्याक बरें पडटलें सो ते उपरांत म्हाका दिसता प्रॉब्लेम एकूच येवपाक शकता तो हांवें तेजे नदरे हाडला ओल्ड पायपलायन जी आहा ती सगळी पायपां फुटपाक शकता कित्याक चड उदीक आसतलें आनी तेका लागून तेणें सगळे कडेन रिप्लेसमेंट जावचें म्हूण तेणें मागला जाता थिंगा ओवरहेड टँक जाता थिंगा ग्रावंड लेवल रिजर्वेर एज वेल खूंय करपाचें तें कर म्हूण सांगलां. आमचे न्यू वाड्यामूय ती वॉटर टँक आहा ती तेजे ते ल्हान ल्हान कापटे कशे पडटा कॉन्क्रीट तेंय तेणें सांगलां इमिडिएट रिपेर कर म्हूण तेंय रिपेर जातले. सेम वे आल्तो चिकालीमूय एक हेच भाशेन टँकीचो प्रॉब्लेम आसा फाटीं आमी घेतलेले ते बेगीन जावचें म्हूण जावना आतां तेणें आदेश दिला आपल्या डिपार्टमेंटान हेंय बेगीनचे बेगीन जावचें सो म्हाका खात्री आसा आनी तो एक डायनामीक मिनिस्टर आसले कारणान तो जाला तेन्नासून बरीचशी कामां आख्खे गोंयान जावपाक लागलेली आसा ताका हांव शाबासकी दिता आनी समजता आमचे दाबोलीचे प्रॉब्लेम उदकाचे तरी फुडले हांव समजता तशें 6 ते 8 म्हयन्यान प्रॉब्लेमूच आसपाना सगळे कडेन सफिशियंट उदीक पावतलें
ती म्हाजीय प्रयत्न चालू आसा आनी तो आसतना तरी हांव समजता भिवपाची गरज ना. तुम्ही पळयतात गोंयकारपण, गोंयकारांचो गोंयकारा खातीर.